मोगाळ भावा भयणीनो, सालोरेस पुनशेताचे वार्षिक महापरबेंत आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक हजाराच्या तुमकां सर्वांक आमी मोगाचो येवकार मागता. सालोरेस समरिफात देवान आमचेर वतल्या सर्व बेसावां खातीर देवाक अर्गां दिवंक ताचे मरिफात आमची सर्व तेसावां देवाक भेटोवंक हांगासर आमी सांगाता जमल्या. आनी आज आमी आमच्या राष्ट्राचो परजेराजोचो दीस संभ्रमता. ह्या वक्ता ह्या वर्सा पुनशेताचे महापरबेक विंचलोलो विशय जावन आसा आमी सगळीं भाव भयणी. पापा फ्रांसिसान गेल्या त्या ऑक्टोबरांत पाठयिल्लें तें विश्वपत्र फ्रातेल्ली तुती हाचें कोंकणी भाशांतर जावन आसा आमी सगळीं भाव भयणी. आयच्या समाजांत आमी पळयलें तर आर्थीक रितीन, सामाजीक रितीन आनी वैयक्तीकपणी हर एका कुटुंबांत आमी संकश्टांत सांपडून आसा. आनी ह्या पाडतळार पापा फ्रांसीस बऱ्या सामारिया घराची देख आमचे मुखार दवरून आमचो पेलो म्हळ्यार कोण, आमची भाव वा भयण म्हळ्यार कोण म्हणलें समजोवच्याक आमकां आपोवणें दिता. आज विशेष करून आमच्या राष्ट्रा पासून आमी मागता आसतना आमच्या राष्ट्रामध्ये आजच्या हर एका धर्माच्या लोकांमध्ये, अधिकाराच्या व्यक्तीमध्ये आनी सालत्या व्यक्तीमध्ये भाव बांधवपण वाडोवन दी. आमच्या कुटुंबादारांनी आमी सांगाता मेळून हेरां सांगाता आमी सगळीं भाव आनी भयण म्हणलें लेखून माया मोगाचें वातावरण रुपीत करच्याक आदार सालोरेस समरिफात ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. कोविड पिडेच्या ह्या संदर्भार आमी आसा आनी त्या पासून थोडे गरजेचे इशारे आमी पाळचे ते जावन आसात. तुमी हांगासर इगर्जेक भितर येता आसतना सॅनिटायझर वापरचें. ह्या इगर्जेंत आसता आसतना आनी इगर्जे भायर ह्या वाठारांत आसता आसतना खड्डाय जावन मास्क घालचें आनी कुमगाराक येता आसतना आनी भायर भोंवता आसतनाय तुमी सामाजीक अंतर पाळचो. अशें करच्या मुखांत्र न्ही फकत आमची भलायकी आमी सांबाळता बगार हेरांचे भलायकी सांबाळच्याकी आमी कुमोग करता. आज आमच्या तेसावां खातीर मागोवंक हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक हांगासर हजर आसात मानादीक बाप रोशन डिकुन्ना, पांगळा फिरगजीचे सहाय्यक याजक, तांकां आनी तांचे सोवें सह भेटोवणी करच्या हेर याजकांकी आमी मोगाचो स्वागत मागता. ह्या मिसांत आमी भक्तीपणी वांटली जावंक आमकां आदार दितात. उडुपी फिरगजेची गायन मंडळी तांकांय आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. तांणी गांवची ती कंतारां तुमी बसल्या कडेन आसच्या हात पुस्तकांत आसात देखून ते हात पुस्तक वापरात आनी तांच्या सोवे मेळोवन तुमी देवाक हरसियात. तर आतां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. आमी सर्वां उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. पान संको एक, पान संको एक. तुझ्या नावान सोम्या भक्ती नावी सोमल्या भेटोच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या दिवच्या तुझे दैवीक वरदान. तुझ्या नावान सोम्या भक्ती नावी सोमल्या भेटोच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो एका काळजा मनाची सावन ह्या बजिलिकांत आमी सांगत जमल्या सालोरेसाक मान करच्या खातीर आमची मागणी ताका समर्पोवच्या खातीर आनी प्रत्येक रितीन सालोरेसा मरिफात देवान आम्हा सोमेस्तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिविताचेर वतल्ल्या सर्व आशिर्वादां आनी बेसामाक अर्गां पाठोवच्या खातीर ह्या संवसारांत आमी जियोवची सगळीं एकामेका भाव भयणी आनी असल्या मनोभावांत जियेतना देवाचे रास आमचे मदें आसा म्हणलो मनोभाव एक अनुभव आमकां जाता म्हणलें सत आयच्या दिसा आमी नियाळूंक वेता हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना विशेष करून त्या लोरेसा मुखांत सोम्याची मजत आमी मागया प्रत्येक रितीन ह्या संवसारांत आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आसची एका बऱ्या सामार्या घराबरी सोम्याच्या मोगाचो संदेश पासारची हातेरां जावच्याक हे मिसाचें बलिदान आम्हा सोमेस्तांक नव्या कुरपे देण्यानी बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार आम्हा सोमेस्तांचे मागणे जावं दी ही मिसाचें बलिदान आम्हा सोमेस्तांनी फावत रितीन भेटोवच्या खातीर आमचे उणेपण वळखून घेवया सोम्या लागचें बक्षांनी आमी मागया पातकाची दूख धरून संगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो Krista,
प्रार्थया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून सालोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत सांग पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. समेस्त धर्मदूताची शिकोवण आयकोनच्यान भाऊपणाच्या एकतारान उंडो मोरच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदूता मारिफात साबार आसार्या आनी कुणा जातल्यो देखून समेस्तांचेर एक तराची भिरांत आसली. भावार स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपआपले खासगी आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एका मनान देवळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवंक जेवतलीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती कर दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतालो. देवाचें उतार हें. देवाची होडकार. पान संको 5, पान संको 5. Formos var dos mozotaro Serves formosos var dos mozotaro Serves formos var dos mozotaro हेर कोणाक हांवें भिजय सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपजय Serves formosos var dos mozotaro कुका सर्वेस परा लागीं हांवें मागला आतां इंतीस म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी हांवें भिडार करूं सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेव Serves formosos var dos mozotaro इतलें हांव करेंच भरवसून आसा ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो सर्वेस्पराची तर वाट पळोवन राव धैर्य घे आनी दृढ राव पूण तो आपले सवाल सोमा म्हण दाखोवचे खातीर जेसू लागीं म्हणालो
तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागयलें, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक ते सुवातेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो दुसरेच बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चल्लो. शकी ते वाटेन वेतालो एक समार्यागार ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तो करसिताय ते पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हणून दिसता. शास्त्र्यान साप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. आमी सगळीं भाव आनी भयणी. मोगाच्या इश्टानो, पापा फ्रांसिसान ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर सा फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ता दिसा भाव बांदावपण आनी सामाजीक जबाबदारी ह्या विशीं एक विश्वापत्र संवसाराक पाठयलें आनी ताचें नांव इटालिया भाशेन फ्रातेल्ली तुती, इंग्लिशांत ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आनी कोंकणीक तर्जुमो करतना आमी सगळीं भाव आनी भयणी ही जावन आसा त्या पत्राचो विशय. आनी हें पत्र बरोवच्याक पापा फ्रांसिसाक प्रेरण दिल्लो जावन आसा सा फ्रांसीस आसिसी म्हणटा. कित्याक सा फ्रांसीस आसिसीच्या सगळ्या जिवितांत आनी प्रत्येक रितीन ताच्या शिकवणेंत आनी लिखणेंत ताणें सर्व लोकांक भाव बांदवपणान जियोंक आपणे दिलें आनी तो असलें जिवीत तोय जियेलो. आनी पापा फ्रांसीस ह्या पत्रा मुखांतर सगळ्या मनशाकुळाक एक नवें सोपान पळोवंक, एक नवो दिश्टावो पळोवंक आनी नवें मनशाकुळ वा मनशा जिवीत बांदून हाडूंक आपणे दिता. कित्याक हें आपणे पापा फ्रांसिसान दिलें म्हणयेत? प्रस्तुत काळार थोड्या समस्या मध्ये आमी शिरकोन आसा. कसले ते समस्या? मनशा मध्ये पंगड वा मनीस विंगड जाला. धर्माक लागून, भाशेक लागून, जातीक लागून, रंगाक लागून वा विविध कारणाक लागून मनशा मध्ये आज विंगडन जाला. स्वार्थ, राग, मोब मेंटॅलिटी, असले मानवभाव वा असली चिंतना संवसारभर लोकांमध्ये सडत आसात. झगडी, खुणा, अत्याचार, जीवघात असले समस्ये आमच्या मध्ये सोडूनच आसात. आनी ह्या मरिफात मनशा संबंध थंयसर एका रितीन अशीर जाला. आनी हें सगळें पयस करच्या खातीर वा हाचे नीच एक नियाळ करून ह्या समस्यांक एक जोगतो परिहार जोडच्या खातीर आनी मनशा मध्ये परत एका रितीचो नवो बांद आसा करच्या खातीर पापा फ्रांसीस ह्या विश्वपत्रा मुखांतर म्हाका आनी तुका चराल रितीन एक आपणे तो दिता. आनी हें नवें सोपान, एक नवो दिश्टावो वा मनशाचो नवो बांदून हाडच्या खातीर ह्या पत्रा मुखांतर तो आमकां विशेष रितीन आपणे दिता. मोगाच्या इश्टानो, आमी असल्या अंधकारांत आसा आनी असल्या अंधकारांत हांव आनी तुमी जियेतना एक किर्ण आमकां मेळटा. कशें काळोखाच्या कुडांत एक ल्हानसो दिवो पेटयल्लो सगळे कुडांतले अंधकार पयस करून उजवाड फांकयता गे
तेसपरी म्हाका आनी तुका बऱ्या सामर्यागाराची देख आमचे मुखार दवरन संवसारांत एक नवें किर्ण जावंक, एक नवो उजवाड जावच्याक पापा फ्रांसीस ह्या पत्रा मुखांतर आमकां एका रितीचें नवें आपोवणें दिता. आमी ही वपार आयकली. हाच्या पयलीं आमी जायते पटी ह्या नव्या सामर्यागाराच्या वपारे विशयांत नियाळ केला, पूण परत एक मोठ्या नियाळ करच्याक आमी मुखार सरया. ह्या वपारींत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार 3 खालेतीचो लोक आमकां पळोवंक मेळटा. पयलो जावन आसा तो सोर. एक मनीस ताका सोर म्हूण आमी वलायता आनी तो त्या जेरुसलेमांत जेरिकोक वेच्या वाटेर तो चलोन आसलो आनी ताका कोणें लुटलें, ताका गायेवन मारन थंयसर सोडून गेलें. सोराचो मानोभाव कितें? सोराचो मानोभाव तुजें आसा तें म्हजें आनी म्हाका मात्र असल्या स्वार्थ चिंतपांत बुडलोलो तो मनीस थंयसर आतां मरण आनी जिविता मदें वळवळोन आसा. हो जावन आसा एक मनीस आमकां पळोवंक मेळचो. दुसरे व्यक्ती जावन आसात थंयसर आमकां पळोवंक मेळचे याजक आनी लेवीत. ह्या जुदेव याजक आनी लेवीताक हांच्या विशयांत तुमकां कळीत आसूंक पुरो. याजक म्हळ्यार तो जुदेव याजक, जुदेव धर्माचो तो याजक, नियम शास्त्र पाळून आसचो तो व्यक्ती. आनी ह्या जुदेव याजकाक थंयसर तेंपलांत बली भेटोवंक नेम्यारलेलें. आनी ह्या व्यक्तीन कितें करूंक आसा? याजकान वेळार त्या देवाळाक वचोंक आसा, लोकां तर्फेन थंयसर बली भेटोवंक आसा. आनी हें बली भेटयतना ताका सोडतेर विंसून काडन ताका हो वावर करूंक वा सेवा करूंक अवकाश लाभचो. देखून ताणें जर तर ह्या मनशाक पडून आसलेल्या त्या सोराक आपडलें आनी ताका कितें म्हणी कुमक केली जाल्यार ताका आपडलें देखून तो याजक भश्ट जाता, अपवित्र जाता. आनी देखून तो याजक कितें करता? म्हाका म्हजेंच म्हणलें काम आसा, देखून हो हांगाच रावोन दी आनी हांव मुखार सरतां. हें जावन आसलें ताचें चिंताप. आनी त्याच चिंतपान बरलो लेवीत थंयसर आसा. म्हळ्यार लेवीत म्हळ्यार याजकांक बली भेटोवच्याक त्या देवळांत कुमक करतलो व्यक्ती. हाचें आयडेंटिटी वा हाचें अस्तित्व त्या याजकांत आसा आनी जें कितें याजक करता तेंचो तो लेवीती करूंक मुखार सरता. देखून याजका वरवीं हांव भाग्यवंत न्हय, देखून तो लेवीती ताच्याच वाटेक गेलो. कित्याक? म्हाका म्हजेंच म्हणलें वावर आसा म्हणलें ताणें मतीन घेतलें. तिसरो जावन आसा आमकां पळोवंक मेळचो तो सामर्यागार. आनी हो सामर्यागार कितें करता? सामर्यागार एका रितीन तो रिस्क काण घेता. कळ्ळें हें रिस्क हो पंतावान. चिंत्या तो पडून आसलो व्यक्तीक ह्या सामर्यागारान कुमक केली. ताका कितें वखद दिवचे प्रयत्न करूंक खंय छत्राक हाडटना वाटेर खंय तो मरत जाल्यार त्या मरण पावल्ल्याचें कारण हो सामर्यागार जाता. आनी ताणें जिवेशी मारलें म्हणलो एका रितीचो थाबावी ताका पडोवंक पुरो आनी हाचे मरिफात ताका परत कठीण शिक्षा मेळोवंक पुरो. पूण जाल्यार हें सगळें कितेंच तो गण्य करिना. बगार त्या पडोन आसलेल्या त्या मनशाक तो सामर्यागार उखलता, छत्राक हाडटा, ताची शुश्रुता करता आनी ह्या मरिफात ताची जबाबदारी पाळच्याक तो मुखार सरता. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत 3 खालेतीचे लोकी आमकां पळोवंक मेळटात. आनी हांच्या मदें आज हांवें आनी तुवें कोणें जावंक जाय? हांव आनी तुवें एक बरो सामर्यागार जावंक जाय म्हणलें चिंताप आमी आयच्या दिसा नियाळ करची गरज. तुमी दशरथ मांज म्हणलें एका व्यक्तीचें नांव आयकूंक पुरो. माउंटन मॅन म्हणलें एक बिरुदी ताका आसलें आनी हाच्या विशयांत एक पिंतोरी आयिल्लें आसा. 1934 इस्वेंत त्या बिहाराच्या एका हळ्ळेंत जल्मलो तो व्यक्ती. पाल्गुनी देवी म्हणलें एका स्त्रिये लागीं ताका लग्न जाल्लें आनी ताचें लग्नाची तो जिवीत तो थंय जियोन आसलो आनी थंयसर तो त्या कोल इंडस्ट्रींत काम करनासलो व्यक्ती. पूण एक दीस ताची पतीन पिडेंत पडटा. पांयाक कितें की मार सावन पडोवन ती कठीण पिडेंत पडटा. आस्पत्रेक व्हरी जाय जाल्यार त्या व्यक्तीन तिका 50 आनी 5 किलोमिटर पयस आसच्या त्या आस्पत्रेक व्हरची गरज आसली. पूण त्या व्यक्तीक तिका वेळार आस्पत्रेक व्हरूंक जालें ना आनी निमाणें ती स्त्री ताची पतीन थंयसर ती घायोवन आसली त्याच पिडे मरिफात ती मरण पावता. मरण पावल्या उपरांत हो व्यक्ती कितें करता? लगभग 22 वर्सां ताणें एक वाट करच्याक करसिली खंय.
त्या हळ्ळेतावन त्या आस्पत्रेक वचूंक 55 किलोमीटर आसले आनी मोदेगात एक व्हडलो 350 फिटीचो व्हडलो गुडो आसलो आनी हो व्यक्ती दशरथ मांजी कितें करता एक इरणे आनी सुतें घेता आनी थंयसर त्या गुड्या मदें एक वाट करूंक तो आरंभ करता 1960 तावन 83 इस्वे म्हणसर 22 वर्सां एकलोच मनीस त्या गुड्यामध्ये वावर करता आनी ह्या मरिफात त्या हळ्ळेतावन त्या आस्पत्राच्या जाग्याक एक वाट लागशिल्ली वाट तो तयार करता 50 आनी 5 किलोमीटर आसली ती वाट केवळ 15 किलोमिटराची वाट जाता आनी ह्या मरिफात त्या हळ्ळेच्या लोकांक एका रितीचे बरें मोन एक बरें वाट तो तयार करच्या मुखांतर त्या हळ्ळेच्या घरांच्या जिवितांत एक बरो समर्यागार तो जाता. हांव एका फिरगजेंत सहाय्यक जावन आसता आसतना थंयसर थोडे तरणाटे आमचे ICYM संघटन आसले. क्रिस्मस फेस्ता वेळार तांणी कितें म्हणी एक बरो वावर करी जाय म्हणून तांचे आशा तांणी म्हजे लागीं विचारली. विगाराच्या अनुमतेन हांवें तांकां एक अशें चिंताप तांचे मुखार दवरलें. तुमी कितें त्या लोकांक कोणी नातल्ल्या दुबळ्या लोकांक कुमोग दिनोजो म्हणून आनी हें चिंताप तांणी मतीन घट्ट धरलें आनी तांणी केल्लो वावर कितें म्हळ्यार थंयसर कोडयाळांत ते वेनलॉक आनी हॉस्पिटल आसात आनी त्या हॉस्पिटलांत जायतो लोक आसा दुबळो गरीब थोडी अनाथ ते थंयसर आसात तांकां म्हणून पळोवंक येवची कोणी इंचनात. ह्या क्रिस्मस फेस्ता वेळी ह्या तरणाट्यांनी थोडे पयशे आयवाज जमो केलो आनी निमाणें एक बऱ्यो वोली काण गेल्यो थोडे फ्रुट्स फळ वस्त तांणी काण गेले आनी हे थोडे जण युवा जण त्या वेनलॉक हॉस्पिटलाक वचून थंयसर न्हिदोन आसलेल्या पिडेस्तांक हे बरे करणी तांणी केली. तांकां तांणी ते फ्रुट्स आनी तांणी कितें आसल्यो त्यो वस्तू त्या लोकांक तांणी वांटले. फाटीं आयल्या उपरांत त्या तरणाट्यांक हांव भेटलो आनी त्या तरणाट्या लागीं हांवें विचारतना तांणी तांच्या तोंडार हांवें पळयल्लो तो संतोश ती दादोसकाय वेगळीच आसली. म्हळ्यार एका रितीचो नवोत मनोभाव नवीन चिंताप नवीन रितीची एक बोगणां तांच्या दोळ्यांत तांच्या तोंडार वळोवन येवची म्हाका दिसली. आनी हो संतोष पळोवन एका रितीन एक नवें क्रिस्मस आचरण केलें नेंगी म्हणून आमकां सामी एका रितीन शाबासकी उसारली. मोगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत आज हांव आनी तुवें असलो बरो समार्यागार जावची गरज आसा म्हणलें पापा फ्रांसीस ह्या पत्रा मरिफात विश्वपत्रा मरिफात आमकां समजयता. तर आज ह्या पत्राचो नियाळ केल्ल्या आमी आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवचो म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आज कितें संदेश घेवचो तें गरजेचें. पयलें जावन आसा हें भाव बांदावपण कितें आसा आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें कितें आसा चे चिंताप म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी रुता करची गरज आसा. कोण आमची भाव भयणी? म्हाका आनी तुका भेटचो हर एक व्यक्ती म्हजो भाव आनी भयण जाता. कित्याक हांवें आनी तुवें उसारचो सो भावार्थ हांवें आनी तुवें आराधन करचो तो देव एकच आमी उसारचो तो भावार्थ एकच आमी जिवन आसा ती पवित्र सभा एकच आनी ह्या पवित्र सभेंत स्नान घेवन हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत जिवन आसता आसतना म्हाका आनी तुका भेटचो हर एक व्यक्ती म्हजो आनी तुजो भाव जाता म्हजो आनी तुजी भयण जाता आनी ह्या भाव भयणींक म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा तांच्या गरजांक पावचें म्हणलें पत्र आमकां संपूर्ण रितीन समजयता. जीन पॉल सार्त्र म्हणलो एक तत्वशास्त्रान एक बरयल्लें नाटक आसा नो एक्झिट म्हणून आनी तातूंत त्या सगळ्या नाटकांत एक चिंताप तो अशें घालता की दी आदर इज अ हेल म्हणटा दी आदर इज अ हेल आनी एकलो म्हज्या जिवितांत यमकोंड जाता. कित्याक यमकोंड जाता? कित्याक म्हळ्यार आनी एकलो म्हज्या जिवितांत येताना म्हजें स्वातंत्र्य पयस वता आनी आनी एकल्या खातीर हांव जियेता देखून म्हजें स्वातंत्र्य पयस वता म्हजो संतोश पयस वता देखून द आदर बिकम्स द हेल. पूण हें सत गे हें सत न्हय. कित्याक आमी कोणीय ह्या संवसारांत द्वीप न्हय आयलंड न्हय एकामेकाच्या संबंधांत आमी जियोंक आसा देखून हांवें आनी तुवें हें पत्र हांवें ह्या पत्रांत पापा फ्रांसीस त्या बऱ्या समार्यागाराची देख घेवन म्हाका आनी तुका भेटच्या हर एका व्यक्ती थंय त्या बऱ्या समार्यागाराची चिंताप वांटोवंक आमकां तो आपण दिता. दुसरें जावन आसा
पापा फ्रांसीस ह्या पत्रांत विशेष रितीन कितें सांगता गे म्हळ्यार हांव म्हजें म्हाका म्हणलें स्वार्थ चिंताप देगेन दवरची गरज आसा. कित्याक ह्या संवसारांत प्रस्तुत काळार वापर आनी उडय म्हणली संस्कृती चडीत जाला. यूज एंड थ्रो मेंटॅलिटी आसा, स्वार्थ चिंताप चड आसा. आनी ह्या मरिफात ह्या संवसारांत नीज भाव बांदावपण जियोवच्याक म्हाका कश्ट लागतात. म्हाका येवच्या फोना पैकी सादारण 60 to 70% फोनां तांच्या गरजेक मात्र करचे शिवाय दुसऱ्या खंयच्या खातीर न्ही. आमी हर एकलीं ह्या संगतीक साक्ष म्हणयत. देखून आज आमकां परत पापा फ्रांसीस सांगता स्वार्थ चिंताप देगेन दवर. आनी ह्या मरिफात आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें तें चिंताप जियोवंक साध्य जाता. आनी तिसरें जावन आसा सेवेचो मनोभाव रुता करचें. कसलो सेवेचो मनोभाव? जेजू सारको सेवेचो मनोभाव. भेटलेल्या हर एका व्यक्तीक कुमोग दिवचो तसलो मनोभाव. पडलेल्याक उखल हाडचो तसलो मनोभाव. ह्या संवसारांत असले सेवेचो मनोभाव जियेल्ले व्यक्ती जायते आसात आमच्या मदें. मदर तेरेसा जावंक पुरो, त्या कोड्याळांत तसो वायट डाव संस्थो जावंक पुरो, ते ह्युमॅनिटी संस्थो जावंक पुरो. जायते मनीस असले एका सेवेच्या मनोभावांत जियेतात. जेन्ना हांव आनी तुमी काकुळटीचो पांय काण घेवन, समजणी आसचे दोळे काण घेवन, मोग आसचें काळीज काण घेवन आनी सेवा म्हणले हात काण घेवन ह्या संवसारांत जियोवचे प्रयत्न करता, बऱ्या सामर्या घराबरी म्हाका आनी तुका होसो मनोभाव जियोवचें साध्य जाता. देखून मोगाच्या इश्टानो आमी सगळीं भाव आनी भयणी हें चिंताप आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत रुता करच्याक हें येवकारिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं दी. ह्या बसिलिकांत आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सालोरेस मरिफात सोम्याची कृपा आमी मागया. विशेष करून आमकां भेटच्या हर एका व्यक्ती थंय सोम्याक आमी देखूंक आनी आमकां भेटच्या हर एका व्यक्ती थंय बऱ्या सामर्या घराची देख आमी दिवंक हे येवकारिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. उबी रावया. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. आमची मागणी, आमची प्रार्थना, आमच्यो गरजो तो जाणा. आनी ह्या वेळार ह्या पुणशेतांत ह्या बसिलिकांत येद्या व्हडा संख्यान आमी सांगता जमल्या आमची मागणी, आमची प्रार्थना, कंत बेजाराय सगळें सालोरेच्या मुखांत त्या सर्गींच्या बापाक समर्पूंच्याक. आनी ह्या वेळार आमची प्रार्थना कितें आसात ती त्या सर्गींच्या बापाक समर्पूंच्याक आमी मुखार सरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी दैवीक अनुभव जोडून तांचे तबेन दिल्ल्या सर परजेची एकामेका भाव भयणी म्हणून वळखून क्रिस्ता सारकी सेवा करूंक बळ आनी आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी जात कात धर्म लेखी नासता आमच्या देशाच्या सर्व लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकारची योजना मांडून हाड ती वेळार कार्यगत करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल, गूण कर. प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरस करगातावन आम्हा सर्वांक राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिएससीच्या समग्र अभिवृद्धी खातीर नव्यान रुपीत केल्ले दिएससीचे गवळीक योजन सर्व फिरगजांनी जारी करूंक आनी आयोगाच्या संद्यांनी उर्बेन वावर करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजुजेचें वरस आचरण करच्या आम्हा सर्वांनी ताची देख घेवन आमच्या जिवितांत सदांच तुजे कुशेक कल्तीमाल घालूंक आनी ताचे बरी कल्तीपणाचो शेगून रुता करूंक आनी कोणायची होगळीक आशा नासता आमचो दिसपडतो वावर करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानांत हजर आसच्या आमच्या सर्व भावार्थ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
सालोरेसाच्या मजतीन तांणी करची मागणी तूं स्विकार कर. तांच्यो आनी तांच्या कुटुंबाचो सर्व गरजो तुजे खुशे प्रमाणे लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हात आमी सोडया दोळे आमचे दांप्या. आमच्यो इतर गरजो आसात. आमच्या वैयक्तीक कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमची प्रार्थना आमी हांगासर आयिल्लेली आसा. सर्व प्रार्थना आमच्या काळजा मनांत आसची. सालोरेसा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. बापा दयाळा, तुजे मुखार आमी समर्पिल्यांत ही आमची प्रार्थना इरादे तूं स्विकार कर. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत बऱ्या समार्यागारा बरी आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक आमी पावच्या मुखांत्र तेंचो भाव बांदवपण आमी जियोंक आनी आमरे फात तुका आमच्या सोम्याक आमी सागसावंक तूं आमकां सदांच आदार दी. आमची मागणी इरादे प्रार्थना कंत बेजाराय सगळें तूं स्विकार कर आनी आमच्या जिवितांत नवो संतोष समाधान आमा सोमेस्तांक तूं दी. ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. पान संको 9, पान संको 9. म्हज्या मोगाचनो आमी भेटोवची ही बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानत तसलें जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस करून मागून घेव. प्रितेच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून सालोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरवी महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सुमनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रेतमेर निरंतरी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
नावी एका ताका जय जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिस्सांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण सतत ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिस्सांक ते दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगात. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. औंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, तिसो पोती भागेवून जुजे, भागेवून धर्मदुतां आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजूनच आमकां शिकयलां तें मागणें सांगता भक्तीपणान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां वाग सर्वेस्परा सर्व वायट विघ्नातावन पिडेशिडेतावन आमा सुमेस्तांक तूं राखून वर ह्या जिवितांत संतोष समाधान आमा सुमेस्तांक तूं दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमा सुमेस्तांच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाण आमा सुमेस्तांक तूं शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक जिवन क्रिस्ताचें समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे मोगचनो हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती भाव बांदवपणाच्या जिवितांत आमकां सदांच प्रेरण दिवचो आमच्या काळजांत येता ताका सेवतले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे उदरयोंचे काफोना पूण तुज्या उतरान म्हाका आलेखी इस्ताची कुटंड रगत तुमकां ससनाच्या जिवितांत दया कर बोसात मोगाळ भावा भयणीनो पवित्र कुमगारा रुपार हजर आसच्या जेजूक सेवचो हो पवित्र वेळ याजक आनी दियाकोन तुमच्या हाताचेर मात्र कुमगार वांटतले स्वयंसेवक याजकांक आनी दियाकोनांक नमियारल्या जाग्याचेर आपण हाडटात थंयसर भक्तीपणान अंतर सांबाळन एकच लायन करून येवन तुमी कुमगार स्वीकार करचो ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರೇ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಪೂಜ್ಯ ಸಮಯವಿದು ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ पान संको इकरा पान संको इकरा सर्गीचे खंडिता जेजू सोमी मोगा स्वीकार कर्या ताका आमी भक्ती ताका विसर्या शांती ताच्या मिसल्या शुभवार्ता प्रसारूया Pinta sos
पान संको 13 पान संको 13 प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रतिमोगाच्या जिवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा बरी आमची खाळसां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तलांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी हाका पासो तो कश्ट मरण लेगूंक सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दया करून बसात. मोगाच्या न्हू आमच्या ते सवां खातीर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयिल्ले याजक जावन आसात. मनादीक बाप रोशन डिकुन्ना पांगला फिरगजीचे सहाय्यक याजक तांकां तशेंच मिसांत सहभेटवणी केल्ल्या हेर याजकांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. भक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक गायना मुखांतर आमकां कुमोग केल्ली जावन आसात. उडुपी फिरगजेचें गायन पंगड तांकांय देव बरें करूं. आज आमी आमच्या राष्ट्राचो परजेराजोचो दीस संभ्रमता. ह्या संदर्भी तुमकां समेस्तांक परजेराजाच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. विशेष करून आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें तें आमी लिसांव घेतलां आसता. आमच्या राष्ट्रांत जाती काती मदीं आसलो भेदभाव पयस सरून उंच कीळ म्हणलें तो भेदभाव पयस सरून हर एकली आमी भाव आनी भयण म्हणलें लेखून देशाच्या उदरगते खातीर आमी भाव उरच्याक विशेष रितीन आज मागया. जर तुमी हांगा येयल्ली मिसां दिवंक आसात जाल्यार ह्या मिसा उपरांत तुमच्या उजव्या कुशीन म्हणजे थंयसर सालोरेसाची अजपाची इमाज आसच्या त्या इमाजीच्या बगलेन मिसां घेवचें कावंटर आसा. थंयसर ह्या पुनशेताच्या उदरगते खातीर दान वा ब्रेस्तराच्या दिसांनी हांगासर चलच्या नोवेना वेळार जेवणाक पोशक तुमकां घेवंक जाय जाल्यार तुमी थंयसर वचून दिवी येता थंयसर तें स्विकार करतात. पुनशेताचें धार्मीक स्टॉल ह्या इगर्जेच्या उजव्या कुशीन आसा. थंयसर सा लॉरेसाच्या मानाक नोवेनाची मागणी लॉरेसाच्या जिणये संबंधी पुस्तकां वाती आनी हेर धार्मीक वस्तू मेळटात ताची भेट करात. उजवाड कोंकणी पंदराळें पत्र उडपी DSCचें अधिकृत पत्र
जर हाची वर्गणी नवी कृत करूंक जाय जाल्यार वा येदोळ तुमी ताका वर्गणीदार जावंक नात जाल्यार नव्यान वर्गणीदार जावच्या की हांगासर अवकाश आसा थंयसर आसच्या उजव्या कुचीच्या स्टॉलाक तुमी भेट दिवचें आनी तुमची वर्गणी नवीकृत करची. मोगाळ भावा भयणीनो, सालोरेसाच्या भक्तिकानो, फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव न्हू सालोरेस बाजिलिकाच्या वाठारांत 7 दीस जाता तितली सुवात करन मुळाव्यो सवलत्यो दिवंक आमी हर प्रयत्न करन आसाव. 2020 वर्साचें वार्षिक महापरब आचरण करच्या पयलें बाजिलिकाच्या सगळ्या वाठाराक कडपी फातर दांपून वाठार धुळीरहीत करूंक आमी चिंत पाठोवन वावर सुरू केल्लो तरी विविध अडकळी वरवीं 2021 ह्या वर्साची परब आचरण करतनाय हें संपूर्ण करूंक आमकां 7 दीस गवळी बाप ते मीस भेटयतले. हांगासर तुमच्या संदर्भा प्रमाणे कितेंच गडबड करिनासतना सुशेगान भक्तीपणान मीस भेटोवच्याक अवकाश आसा. देखून ही खबर तुमच्या घरच्या हेरांक कुटुंबादारांक आनी इतर तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमी कळयात. हाचे वरवीं सालोरेसाच्या भक्तीक आनी हांगासर येवन भक्तीपणान तांच्या त्या सावा खातीर मागोवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक तांकांय तुमी अवकाश करून दितल्यात. आतां मिसाचो निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत याजक सालोरेसाची रेलीक आल्तरीर दवरून धुंपयता आनी मान करता. ताचे उपरांत सालोरेसाक मागणें आनी उपरांत पिडेस्त तांचेर विशेष आशिर्वादाचें मागणें आसतलें. तें सोंपलेंच सालोरेसाच्या रेलीकेचो आशिर्वाद आसतलो. हें मागणें तुमच्या हातांत आसच्या हात पुस्तकाच्या निमाण्या पानार आसा तें तुमी वापरात. तर निमाणो आशिर्वाद घेवच्याक सर्व आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सूर्याच्या सरकी
सालोरेसाक मागणे सांगता म्हणया हे सैत्यवंत मारतीरा सालोरेसा तरण्या प्रायरेस बावटा खातीर कठीण कस सोसूंची दिल्ल्या आयक आमची खालते मागणे परत्या पातयेनीन आमी तुजे सरशी आयल्या जिवो बावट थीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो गरो मोग आमकां सोडून दी आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परसळशें कर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबावड्यांक आनी बावड्यान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडीक आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक सावन आमच्यो गरजो मौनपणी सालोरेसा मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी समर्पिया शेकी बावडता प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जिवन बागी मरण मरून सरकार तुजे संगता सस्नाक देवा खगोळसूंची बाग आमकां समेस्तान फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सालोरेस मारतीरा आमा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या वचनेक आमी पोचोवचे खातीर हे सर्व पदवेदार देवा सालोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वर्स तुवें केलें आमच्या अवगुणांची केंडां आमी पालवयशीं कर म्हूण आमी लालेन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं पिडेसां खातीर मागणे सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि म्हजी बोग तुजे सुशेन पावो. सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळ्यांचो ती घडी बरें मौन रावन पिडेसां खातीर आमी मागया आमची वैयक्तीक पिडा आसा तर सोम्याक आमी समर्पिया आमच्या सेसामार आमच्या कुटुंबा मदें वाड्यांत जायतीं पिडेस्तां आसात तांणी तांचे खातीर मागोवंक आमकां सांगलां ते सर्व पिडेस्तां खातीर एक घडीभर आमी मागया ही पिडा सुसून व्हरच्याक देवा आमकां तुजी सकत दी आनी तुजी कुशी वयत तर ह्या पिडेंतले बेगीन आमकां सुटका दी म्हणून एक घडयाभर आमी मागया सर्व पदवेदारांनी सासना देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासंतले तांकां सोडय मोतेची आनी कुडीचे सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणीत काकुळटीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखे प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावचें आनी जिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसिलिकाच्या तेसावां पासत आनी अभिवृद्धीची कामां बेगीन स्पंताक पावचे खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां निमच्या मरणाचे घडी आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो
तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सवे रावो. पान संको 17. पान संको 17. सुम्याच्या सर्गी वोटांतलो आपुरबाईचो एकलो माती सांगलो रेसवळो सुम्याक सदा मानवालो. सुम्याच्या सर्गी वोटांतलो आपुरबाईचो एकलो आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र रक्षणावी. आमेन.